सहारा स्कीम चलता हांगा सहारा अनोखा म्हणून तितून महिन्यात 2,500 भरतालो हांव 3 वर्सां भरले आतां मागे मॅच्युरिटी जावन 2 वर्सां जाली बट म्हाका पयशे आतां रडयता देन दोन वर्सां जाली आतां हेंचे कडेन झगडटा पयशा लागून अजून म्हाका कांय ना आयज यो फाल्यां यो म्हयनो डेट दिता बेश्टे फुक्या पावट म्हाका हांगा परतू येवचें पडटा आमचे पयशे कश्टाचे आतां आमकां टायमार मेळना जाल्यार कशें चलपाचें कित्याक तेंगे एजंट ऑलरेडी गव्हर्मेंट सर्वंट बी अशें आसा तांकां पयलीं बंद करपा जाय घेयत नाका न्ही तुमी दुसऱ्याचे कित्याक कोणा घालता दुसऱ्यांक 18,000 दिवपा आशिल्ले ते हय मागीर म्हाका 10 फाटी येयलो 5,000 दिवन मेळ्ळा आनी भीक मागता ते भाशेन करता म्हाका काम सोडून येता हांव म्हाका डेट दित राहता ते पहले इधर भरता था चांद्रा भी रहती थी चांद्रा नहीं अभी ये लोगों को रिक्वेस्ट करता मैं गोवा का लोगों को पैसा इधर मत भरो तुम पैसे भरना का सहारा तुमच्याकडे रिक्वेस्ट करता आम्ही एक खणा पडल्या तुमका खणा घालता महीने का अभी हमारा पैसा हमको देने के लिए 5-6 हजार रुपए बैंक में नहीं है तो और क्या बोलेगा इतना बड़ा सहारा लेके बैठा है और लोगों का पैसा आता है वो किधर जा रहा है हमको टाइम पे नहीं दिया उसको कैसा टाइम पे देगा हमको एजेंट को लेके आकर बोल रहा है अगर मैं काम चाहिए कल नाइट काम करके आके हम लोग भर के जाते हैं मैं ये बुक लेके डायरेक्ट आया मैं बुक लेके डायरेक्ट आया तुम बोलते एजेंट को लेके आओ एजेंट को लेके बोलता है एजेंट को इधर लेके आया एजेंट को लेके आया तो एजेंट को बोलता तुम काम छोड़ा इसके लिए पैसा नहीं क्या हिसाब है बंद हो रही है तुम भरू नको बोला तो हम लोग छोटे हमारा कितना है पैसा उतना दे के छोड़ना सोसायटी खंय एजंटाकूय काम सोडूंक दिना आदल्यांचे फारीक करना आणि नवे कस्टमर हाडपाक दबाव हाडटा म्हणून एजंटूच सांगता आणि हो म्हणटा ना तू पैसे आणि भायल्यान कस्टमर घेवन यो नाल्यार तुका पैसे दिवपाक मेळचे ना कस्टमराचे अशें ते म्हाका म्हणून म्हाका हांव ते सगळें बंद करपाक पळयता पूण तोय म्हाका बंद करपाक दिना अशें जावचें ना तुका बंद करपाक मेळचें ना म्हणटा तो ब्लॅकमेल करता पुलीस कंप्लेन करता जाल्यार करा म्हणटा तो पुलीस कंप्लेन करपाक पळयता हांव करतले म्हाका ते त्रास नाका लोकांचे लोक पैसे मागतल्याक गुंतवणूकदारांक कंपनी फुडो करूंक सोदिना मात मिडियाक ही जाप मॅच्युरिटी रेग्युलर मॅच्युरिटी चालू असे फक्त डिले पिरियडान मेळटा लेट मेळटा 2 महिने 3 महिने या 6 महिन्यांनी असे मेळटा आणि सारान आयज 45 इयर्सा भितर कोणाचो एक पैसो उरून ना ऑल सगळ्यांचे पैसे मेळिल्ले आसा पण तेंगेली कित्याक लागून अशें जाता तुमचे थोडी कोर्ट केस चलता तेका लागून उरलेले आसा ते कितें म्हणून कितले पेंडिंग आसा पेंडिंग तशें आसा थोडे पेंडिंग आसा थोडे अमाउंट आसा थोडो एक्झॅक्टली अमाउंट तसो काडपाक मेळना न्ही एके वटेन म्हणटात केशीक लागून सोसायटीचे अकाउंट ब्लॉक मात थारावीक गिरायकांकडेन ऍडजस्टमेंटाची भाषा तुम्ही ते भायल्याक म्हणला नेक्स्ट मंथ दिता म्हणून कशें दितले तुम्ही ऍडजस्टमेंट आमी करतात न्ही दितले म्हणजे कशें दितले म्हणजे कंपनी दिता आनी फंड धाडटा तुम्ही म्हणटा न्हू अकाउंट सीज आहा म्हणून अकाउंट सीज आसता सुद्दां जाय मेन अकाउंट सीज आमकां भायले पयशे घेवपाक मेळना इतले मॅनेजर कंपनी आणि एजंटाचेर धुकलता एजंट मॅनेजराचेर कंपनीच्या हितून सपोज सीज आसा सगळे बँक अकाउंट सीज आसा प्रॉपर्टी सीज आसा ताका लागून पेमेंट मेळपाक डिले जाता सगळे आमी एजंटाक सांगिल्ले आसा एजंटान सांगले ना जायत जाल्यार आमी कितें करतले मेळटले तेजे वीथ इंट्रस्टान मेळटा तेजे डिले पिरियडाचे इंट्रस्टूय दिता पर डेच्या हितून इंट्रस्ट मेळटा तांकां बँका परस देमायज जुराचे आशेन सोसायटीत पयशे घाल्ल्या गुंतवणूकदारांक बाप्पाय ना आणि पुडवेय ना प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील।